कोटी फोंड्या सोरो व्हरपी ट्रक अबकारी खात्यान धरलो। बुधवारा सांजे ही कारवाय अबकारी खात्यान केली। ह्या कारवाईन 3742 लिटराचो सोरो जप्त केला। 17,16,000 इतके मोल ह्या जप्त केल्ल्या सोऱ्याचे आसा। जो ट्रक आडयला तो कर्नाटकाचो। जप्त केल्लो ट्रक तसेच सोरो अबकारी खात्याच्या गुदावान मोल्या दवरला। नमस्कार, सध्या मी असा फोंड्या एक्सायज डिपार्टमेंटान जंय अबकारी खात्यान एक्सायज डिपार्टमेंटान काल सांजवेळार कुट्टी फोंड्या म्हणजे आमिगोस हॉटेला कडेन कुट्टी जंक्शनार थंय एका ट्रकांतल्यान पार्क केल्ल्या ट्रकांतल्यान सुमार 3742 लिटर सोरो जप्त केला। त्याचो बाजारांतलो मोल जावन आसा सुमार 17,16,000 रुपया। सध्या लोकसभा इलेक्शनाचो बोवाळ आसा आनी खुबशे कडेन अशे चोरट्या मार्गान दारूची तस्करी जाता, वाहतूक जाता, सोऱ्याची वाहतूक जाता। सो हेज्या मुखार असली कसलीच म्हणजे फोंड्या एरियेंतल्यान तरी सगळे कडेन बारीक नजर दवरतले, गोंयांतल्यान कर्नाटक वा हेर राज्यांनी सोऱ्याची पुरवण करपाक दिवचे ना अशें फोंडेचे अबकारी निरीक्षक अशोक गावस हांणी आमचे कडेन उलयतना सांगलें। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक।